मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पुजा नाईक प्रकरण चल्लां बरेंच तापट. प्रकरणात मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि PWD अधिकारी उत्तम पार्सेकर हांची नांवां हाडली उक्ताडार. पुजाक स्टेटमेंटां बदलपाचो ताण माथ्यार. भाजपा आड आपाचेच जातले जैत. लोकांच्या हिताचे मतींत दवरून वावुरता पक्ष. आपान अलायन्स न्हयकारून खंबीर रावपाचो दिलो इशारो. धवळी फार्मागुडी बायपासार व्हड ट्रक पार्क केल्ल्यान येरादारीक व्हड त्रास. ड्रायव्हरांक ना पार्किंगेक सुवात. पार्किंग हब करपाची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पुजा नाईक प्रकरण बरेंच तापत चल्ला. लोकांचे पैसे घेवन लोकांक नाडले. आता पुजा नाईक पुलिसांच्या चक्रव्यूहात अडकून पडला. पुजाक परत परत पुलिशेंत व्हरून तांची स्टेटमेंट बदलपाक फोर्स करतात खंय. ते भायर तांचे दोनूय फोन पुलिशेंच्या ताब्यात आसात, जातूंत पुरावे आसात खंय. खुद्द पुजान सांगले. पुजान ह्या प्रकरणातली नांवां मिडिया मुखार हाडल्यात. वय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन. एक तर ताका दोन चॉयसेस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन, किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतले की आपूण सत्य उलयतले. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला. व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक येता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपले प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या, की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट विल नॉट हार्म हर और द पुलीस विल नॉट हार्म हर. हाजेर विश्वास, कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जे सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जाल्ले. 4-5 कंप्लेन्स जाल्ल्यो मागीर. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही थंय उले भिवू नाका, तूं भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं. आनी कोणाचे जॉबाच्या भेटांचे पयशे घेवन जॉब चालू आसा. आनी 2019 जॉयनिंग जालें आमी पुजा नायकाकूच घेवन आयलो. म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. तर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा. पण हेंची दोगांची नांव आसा. पूण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तेणी सांगलेलें. जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळे? मिनिस्टरान जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आनी हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगूंक शकता? वेरियस डिपार्टमेंट. आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंय सरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूब कडली आसा. मग ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आसची. ओके. सो
आणि हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो तुझोच आणि त्यांचं कितलं हा टोटल? नोकळा ती कितली एप्लिकेशन हा? ती प्लस आसा कितली एप्लिकेशन हा? प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशन सांगू शकना. जेन्ना मेगा भरती आयकलं आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब 10,000 सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट केल्ले ते. पोलिसांनी जे सांगले पळय की ते फ्लॅट तशें काय ना आणि जॉब्स कॅन बी काय ना म्हणजे सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. ते फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें. आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिल्या. तुम्ही नांवां काडल्या त्याच ऑफिसर तुम्हाला खंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आणि अशेंच जाल्ले म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? SP सुरेश वेंकर. कोण आसलो? क्रायम ब्रांचाचो? आता तुम्ही 2 दीस येयली क्रायम ब्रांचान, तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगले सगळे म्हणजे आता SP फोटो उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा. गोयचे लोक, सरकारी खात्याचे अधिकारी आणि गोय पुलीस हांकां हांव कोण तो खबर आसा आणि म्हाका ह्या विशयाचेर उलोवपाची इत्सा ना. कोणूय अशे आरोप करूंक शकता. सध्या सुरू आशिल्ल्या नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यांत पुजा नायकान केल्ल्या सनसनाटी आरोपाक जाप दितना मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. अजूनय गुन्यांव फाट्या कडल्यान चौकशी सुरू आसा आणि ती पुराय करपाक तपास पंगडाक 14 दिसांची मुजत दिल्या. तशेंच चौकशी पुराय जाले उपरांतच आपूण जाप दितलो, ढवळीकारान सांगले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. गोंयांत आणि पुराय भारतांत भाजपा परस आपान लोकांच्या भलायकेची काळजी घेवपाचें काम बऱ्या तरेन केलां. भाजपा ही पुराय करप्ट पार्टी आसा. भाजपान कितल्याशाच लोकांक फटयल्यात. येता त्या वेंचणुकेंत आपाचेच जैत जातले. अलायन्स एके वटेन न्हय दोन्ही वटेन सारकें आसपाक जाय. पत्रकार परिशदेंत आप गोंय मुखेली अमित पालेकार उलयलो. पळय अलायन्स नरक चतुर्दशी ते आतां व्हडली दिवाळी सगळें पळयलें. ताजे मागीर कोणी कोणाचेर आरोप केले, कोणी कोणाचेर प्रत्यारोप केले तेय पळयले, कोणी कोणाचे लोक खंयच्यान उबारले तेय पळयले. अशें न्ही की ज्या पार्टीन जे लोक जॉयन जाले ते मित्र पक्ष न्ही, ते मित्र पक्षय आशिल्ले, एका बरोबर इंडिया अलायन्सानय आशिल्ले. सो विश्वास जो आसता तो एका वन सायडेड नासता. विश्वास is on from both sides. Trust cannot be from one side. If one party trusts, the other party has to show that they also live up to that trust. हांगा खंय ना खंय तरी अशें दिसपाक लागला की ज्या स्वताक अलायन्सान आसा म्हणटा तेय खंय ना खंय तरी एकामेकांचेर आरोप करता आणि आरोप अशे तरेचे आसा की कांय पोन्न्यो गजाली घेवन करता, कांय नव्यो गजाली घेवन करता आणि खंयच ना खंय तरी खरेंच कोण तरी इंटेन्शन अशें धरून भारतीय जनता पार्टी कडेन हरोवपाचें इंटेन्शन धरून खंय ना खंय तरी ते लढटा अशें दिसना. तेन्ना when you want to be convinced that the intentions are right to defeat BJP, I think we are doing our job correctly. I believe that our party has taken a right stand. तो त्यांना रस्त्यांचे विषय असू, लोकांच्या जॉबाचे विषय असू, लोकांच्या उद्धाराचे विषय असू किंवा सरकाराची जे करप्शन आसा ताजेर उलोवपाचे असू किंवा ते उक्तावपाचे असू जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी बी पार्टीन फर्स्ट स्टेप घेतला आणि वी आर गोईंग अहेड इन दॅट जर्नी. हुएवर वॉन्ट्स टू जॉइन इज फ्री टू जॉइन. आज आमच्याकडे वेगवेगळ्या गावागावातले उमेदवार आमच्याकडे आयल्यात जे जिल्हा पंचायत निवडणुका लढोवंकूय सोदता आणि वी विल डिसायड ऑन वॉट एवर दॅट इज द रायट पाथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. पळय आज आमकां फक्त आमचे ट्रस्ट आसा जे आमी लढाई चलयल्या ती लढाई आसा भारतीय जनता पार्टी विरोधान आणि ती भारतीय जनता पार्टी जी लढाई आसा ती विरोधान जर तांचे लढतलो जाल्यार आमी समर्थ आसा ती लढाई लढपाक. We will go ahead and fight this election in whatever form that is required to defeat Bharatiya Janata Party. Whatever permutation, combination ताच्या खातीर करचे पडटले ते आमी करताच. पण खंय ना खंय तरी इट हॅज टू बी अ व्हेरी गुड इंटेन्शनल लढाई जी आसा ती आमी करपाची तयारी दवरल्या. न्ही तेन्नाच्यान आतां पर्यंत हांवें खंयच हें सांगूं नाशिल्लें की खंयच्या पार्टींनी एकठांय येवचें न्ही म्हणून. आमी सदांच सांगताले की पार्टींनी एकठांय येवचें. पण खंय ना खंय तरी आपापल्या पार्टीन आपापल्या तरेन ज्या तरेचें सेल्फीश राजकारण आज गोंयांत चलयलां ते पळयत जाल्यार यू कॅनॉट बिलीव दॅट दीस इज देर इज अ ट्रस्ट फॅक्टर. अरे विश्वासघात केन्ना जाता वेन
somebody is trying to break that trust, and that has been happening. आज खंयच्या पार्टीचे वेगवेगळे आज जो पार्टी ओपोजिशनान आसा त्यो सरकाराचेर टिका करच्या पेक्षा विरोधी पक्षांचेरूच जास्त टिका करता. सो करपाचो विश्वास कोणाचेर? कारण विश्वास जर जोपर्यंत घट जायना तोपर्यंत यू कॅनॉट मूव अहेड. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवदुर्गा जात्रा ही मडकयची एक व्हड चैतन्यशील परंपरा. भाविकांक आशीर्वाद दिवपा खातीर देवीचो हो वर्सुकी उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. जात्रेची सुरवात रथ उत्सवांतल्यान जाता. पळयात मडकयची जात्रा. आज रथ सकाळी 5:30 गाराडे घालून रथ नाचीत हाडलो. हांगा आमी आमच्या ह्या वाड्यान मागीर हांगा सगळ्यो सुवासिनी आपल्यो ओटयो घेवन येतात. गोंयांतले फामाद जात्रा पैकी एक आमची नवदुर्गा देवीची जात्रा. गेल्या 8 तारखेक ही जात्रेचो सुरवात जाली आनी आज तेची सांगाती जाता. त्या भितर विविध प्रकारचे कार्यक्रम सुरू आशिल्ले आनी आज रथोत्सव आशिल्लो. मडकयची जात्रा सगळे भावीक गोंयांतले म्हण गोंयाचे भायले म्हण कुळावी सेवेकरी भावीक हे सगळे मेळोन ही जात्रेक सगळे उत्साहात भाग घेतात आनी हो जात्रेचो उत्सव साजरो करतात. प्रत्येक उतराक प्रत्येक शब्दाक मडकयकारांक पावता, प्रत्येक गोंयांत प्रत्येकाक पावता. जे भावीक भक्त कडेन येता तेंची मनोकामना पूर्ण करता. अशी मडकयकार नवदुर्गा आई. हांव ज्या पासून हांगा आयलां हो नवदुर्गा देवीचो जात्रेचो उत्सव हेच्या खातीर हांव वर्सभर रावतात. ह्या नवदुर्गा देवीचो इतलो हें आसा की सगळे म्हाज्या बरोबर आतां वचपाक जातात ते सौभाग्यवती जातात. सगळीं रावतात की आमी वार्षिक हांगा उटी भरपाक येता. तर हांगा हो नवदुर्गा देवीचो मडकय देवळान जाल्लो हो उत्सव 8 तारखेच्यान चालू जाता. एक 5-6 दीस पयलीं आजचो हो शेवटचो दिवस. हांव तेची खूब पळयता की आमच्या भागांत आसा ह्या रथाची वाट आमी वर्सभर पळयता. केन्ना नवदुर्गेचो जात्रा जातली आनी आमच्या आवयचे वचून सो आमी ह्या उत्सवाची उत्सव म्हणटा की ह्या उत्सवाची आमी आतुरतेन वाट पळयता.
365 खातीर साहिल नायक, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. ढवळी फार्मागुडी बायपासार व्हड ट्रक पार्क केल्ल्यान येरादारीक व्हड त्रास जातात. पूण ट्रक ड्रायव्हरांक पार्किंग सुवात नाशिल्ल्यान ड्रायव्हरांनी खंत उक्तायत सरकारा कडेन पार्किंग सुवात करपाची मागणी केल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसा ते ढवळे फार्मागुडी बायपासाचेर आसा आनी तुमी फाटल्यान पळयतात की आमी फाटल्यान हायवेचेर ट्रक पार्किंग केल्ले आसा. तांचो इशू असो आसा की पार्किंग करपा खातीर तांकां जागो ना आनी तांचे डिमांड इतलो आसा की एक पार्किंग हब करून दिवचें ही तांची मागणी आसा. पूण ते म्हणटात की जेन्ना मोल्यातल्यान गाडी भितर येता जे गोवा बॉर्डरीच्या भितर येता तेन्ना तांकां खंयच रावपाक जागो ना आनी दुसरे फाटल्यान ताका खंय शौचालय करपा खातीर सुद्दां एक जागा ना अशें ते म्हणटात. सर सगळे म्हणजे गाडयो एक्चुअली काय मुद्दम काय दवरना. कितें आसता काय आतां सदां ऑफ सिजन केन्ना ऑफ सिजन आसता आनी केन्ना पावसा कारण गाडयो उब्यो आसता 4-4, 5-5 दीस 10 दीस तांकां माल मेळना. आतां सरकारा कडल्यान आमकां म्हणजे असली फॅसिलिटी ना की इंडस्ट्रियल स्टेडान खंय तरी पार्किंग करतना गाडी थंय दवरता असं आमचे पार्किंग हब म्हणून अजिबात गोंया भितर ना. तेज्या खातीर कितें करता गाडी जे बी खंय फॅक्टरीन खाली जाता ते थंय येता फोंड्या येता. म्हणजे फोंड्या ट्रान्सपोर्टाचो व्हडलो हब म्हणून पयलींच्यान म्हणजे कमीत कमी ते 40 वर्सां जाले की फोंड्या म्हणजे सगळे ट्रान्सपोर्ट फोंड्याच बस्ती केल्ले. त्यामुळे जितले गाडयो खाली करता ते फोंड्या येवन मेळटा त्या जाग्यार गाडी लायता. आणि दुसरें पळोवपाक गेल्यार की आतां हो आमचो डिमांड जे आमी सरकारा कडेन पयलीं जाला ते आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी स्वर्गिस्त रवी नायक सरा कडेन आमी हो इश्यू मांडलेलो. तेन्ना सरान पावल घेवन हे सरकारा पर्यंत आमचे डिमांड्स पावोवन आमकां खंय तरी एक जाग्यार म्हणजे ट्रान्सपोर्टवाल्यांक एक पार्किंग हब करून दिता आमी तेंच्यांनी फुडाकार घेतिल्लो. 2-3 मिटिंगी जाल्ले आणि लोकेशन आणि स्पॉटी तेंच्यांनी दाखयल्ले. त्या जाग्यार आमी व्हरून सगळें इन्स्पेक्शन बी करून सगळें फायनल जावपाक फायल तितूंत मूव खंय स्पॉट खंय दाखयल्लो आमकां धारबंदोडा संजिवनी शुगर फॅक्टरी कडेन तेंच्यांनी हें केलें की तो एक स्पॉट म्हणजे आउट ऑफ सिटी आनी येवप वचपाक म्हणजे सगळ्यांक म्हणजे कोणा लोकांक त्रास जावपा न्हय तितलो म्हणजे आउट ऑफ सिटी आशिल्लें. त्या खातीर आमी ताका मान्य केलें चलता म्हणून. पण तो फायल तसो मूव जालो. आतां म्हाजे इतलेंच एक विनंती आहा की आतां नवी सरकार आतां हितून ना तर त्यांची जी एक थिंकिंग आशिल्ली की एक ट्रान्सपोर्टवाल्या खातीर आनी ट्रकवाले जितलेय म्हणजे गोंया भितर येता तेंच्या खातीर एक बरी वेवस्था जे त्यांनी चिंतिल्लें ते म्हणजे सरकारने हेजेर म्हणजे एक हे पळोवन ते करून दिवचें. पार्किंग बरें म्हणजे सगळें फॅसिलिटी सगळें करून दिवचें. तेंडुलकर ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आसा आनी आमच्या ऑफिसा परते एक 4-5 गाडयो दवरपा परते जागा आसा. पूण बाकीच्यो गाडयो खंय दवरतलो तर कारण म्हाजे कडेन 30-40 गाडयो येता त्यो गाडयो खंय दवरतलो जाल्यार जागा ना. म्हाजी विनंती आसा कवळे पंचायत, बोरी पंचायत, बेतोडा पंचायत, कुर्टी पंचायत आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी हे सगळ्यांनी मेळून एक कडेन येवन हे पार्किंगाचें सोल्युशन कितें तरी काडचें. कारण आमची जी ऑफिस आसा ती सगळं फोंडा म्युनिसिपालिटीक आसा. हमको कम से कम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हुए 20 साल हो गया कि हमको कुछ भी एक ट्रांसपोर्ट नगर दे दो, छोटा छोटा हब बना कर दो. कुंडी में छोटा दे दो, 50 गाड़ियों की पार्किंग में या बेतोड़ा में या वेलना में. तब क्योंकि गाड़ियाँ खाली होने के बाद में उधर को कोई फैसिलिटी नहीं है, पार्किंग की नहीं है, खाने की नहीं है. वो गाड़ियाँ आएंगी कहाँ कोंडा में जहाँ उनकी ऑफिस रहेंगे. इधर से आए तो टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वो पार्किंग के लिए फैसिलिटी नहीं है. गोवा में कुछ फैसिलिटी नहीं है. रास्ते में रखना है, रास्ते में गाड़ी रुकनी है. इससे अंदर आने को अच्छा वो फैसिलिटी नहीं है ना. मैं 1 महीने को 4 बार 5 टाइम इधर आ रहा है जा रहा है. एक एक्सिडेंट जालो तो कार एक्सिडेंट जालो पण नाव कोणाचें आयलें की फक्त ट्रान्सपोर्टवाल्याचें की ट्रान्सपोर्टवाले गाडी दवरता म्हणून हे जाता. कालच्या एक्सिडेंटाक 2 कारीचे एक्सिडेंट मॅक्झिमम एक्सिडेंट जे आसा 2 कार मोटरसायकल हेंचेच एक्सिडेंट जाता. फक्त नाव येता आसतना कितें जाता गाडयो ट्रान्सपोर्टाच्या रस्त्यार दवरता. तेन्ना लोकांनी काळजी घेवची, आपली गाडयो वेवस्थीत चलोवच्यो आणि गाडयो व्यवस्थित पार्क करच्यो. कारण हांगा च्याची दुकानां आसा तेजे खातीर लोक रस्त्यार पार्क करता. परत खंय आपणा जाय ती पार्क करून दवरून येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. गोंयचे वातावरण बदलपाची शक्यताय ना. सुके हवामान कायम उरतले. दनपरां उष्णताय आसतली. राती कडेन दव पडटलो. थंडसाण जाणवतली. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर सुके हवामान असले. पणजेन चडांत चड 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान उरले. सदचे परस मातशे उणे जाल्यार पणजे आनी दाबोळ ह्या दोनय वाठारांनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवले. 20 नोव्हेंबर मेरेन सुके हवामान.
पडटले दव आणि धुके. गोंयाक अलर्ट ना. शेनवारचे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.